च्या माध्यमांतल्यान पळयलां हे जे आज ही दुखीची घडली जी आज ही जेटी फ्लोटिंग जेटी 100 कोटीची जेटी जे सरकारान ही बांदल्या आमच्या टॅक्स पेयराचे पैसे 100 कोटी आज ही कोसळली खंय. हांवें पळयला व्हिडियोय पळयला तेजेर. म्हाका दिसता हे आमकांय त्रास बोटकारांक जी जेटी फाल्यां आमचे आनी थोडे 20-25 दीस उरल्या जे बोट ह्यो भायर सरतना ही जेटी तुंय आसा जाल्यार हे आमकां दिसता हे सगळे बोटकारांक त्रास जातले. हांव नको सरकार कितें हो आज तुमी पळयला आसतले हो दोंगर फोडून तिका हांव नको हे हो केंद्र सरकार जे आपणाक जाय ते करता. म्हाका दिसता हे कोणाकूय कॉन्फिडन्सान घेयना जे जावं आमदारांक तशेंच लोकल पंचायत बॉडीकूय कोणाचेर तांकां परमिशन लागना म्हणटा ते. आज थिंगा पळयलें जाल्यार दोंगर फोडून हे जेटी बांदल्या फ्लोटींग तशें लिफ्ट घातल्या व्हडली. सगळे हे इलिगल नश्ट करीत आसा. म्हाका दिसता गोंयचोय सरकार हांव नको कित्याक आता हे गोंयचो सरकारूय दिता हे परमिशनां देखून हे म्हाका दिसता ही ONGC आज एक प्रायवेट कंपनी कशी जाल्या कित्याक हांवें आयकलां थिंगा प्रायवेट इव्हेंटूय जावपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी ही ONGC ही अदानीक दितले दिसता अशें लोकांक दिसता. देखून लोक थंयचे स्थानीक आमचे फिशरमॅन ऑब्जेक्शन हाडीत आशिल्ले आनी आतां पळयलां आसतलें हें नश्ट जालां हे आमचे स्थानीक फिशरमॅनाकूय त्रास जातले. हांव मागता हे सरकाराक हेजेर हे जे नश्ट जाता ते बंद जावचे आनी ही जेटी जी फ्लोटींग आमचे हाचेर येयल्या माउथ ऑफ द रिवर ती क्लियर करची कित्याक आमकां बोटकारांक खूब त्रास जाता.